नमस्कार. आज आम्ही 6वी इयत्तेतलो परिवर्तन हो पाठ करूया. परिवर्तन म्हळ्यार बदल. मोहीम जैतिवंत करून मराठा सैन्य परतताले. सैन्याकडलो दाणो गोटो केन्नाच सोंपिल्लो. सैन्य भुकेन आकुळ पिकूळ जाल्ले. सैन्याक एकीकडेन राबितो करचो पडलो. सेनापतीन एका सरदाराक आपूण फरमायले, गावातल्या शेतांनी वच आनी मेळटा तितले पीक कातरून हाड. सरदार कांय सैन्य घेवन गांवचे दिकेन शेताचे सोदीक गेलो. वाटेर ताका एक शेतकार मेळ्ळो. सरदारान ताका विचारले, आमकां ह्या वाठारांतले एखादें व्हडशें शेत दाखयशी. शेतकारान ताका व्हरून एक व्हडलें शेत दाखयलें. शेत पळोवन सरदार चिंतूंक लागलो, येदें व्हडलें शेत आमकां फुकटान खंय मेळचें पडलां. ताणें सैन्याक फरमायलें, जाता तितलें पीक कातरून साकांनी भरात. हें आयकून शेतकार सरदाराच्या पांयां पडत म्हणूंक लागलो, उपकार करून त्या शेतांतल्या पिकाक हात लावं नाकात. हांव तुमकां बरें पिकिल्लें दुसरें शेत दाखयतां. ताणें तांकां थंयसून 500 पयस आशिल्ल्या शेतांत व्हेलें. तें शेत पयल्या शेता परस ल्हान आशिल्लें. शेत पळोवन सरदारान रागान विचारलें, हें तर खूबच ल्हान. तुवें आमकां ह्या ल्हान शेता खातीर इतलें पयस कित्याक हाडलें? सायबा, रागार जावं नाका. तें शेत म्हजें न्हय, हें म्हजें म्हूण हांवें तुमकां हांगा हाडल्यात. शेतकाराची जाप आयकून सरदाराचो राग थंयच्या थंय निवलो. समतो घोड्यार बसून तो सेनापती कडेन आयलो. रित्या हातांनी परत आयिल्ल्या सरदाराक पळोवन सेनापती खुबळ्ळो. सरदारान घडिल्ली सगळी गजाल सेनापतीच्या कानार घाली. ती आयकून सेनापतीक आपली चूक समजली. तो स्वता त्या शेतकाराच्या शेतान गेलो. सरदार सेनापतीक घेवन आयला तें पळोवन शेतकार सामको कुळकुळ्ळो. ताका धीर दी सेनापतीन म्हणलें, शेतकार भाव, आयज म्हज्या हातान व्हडली आगळीक घडपाची, पूण तुवें म्हजे दोळे उक्ते केले. दुसऱ्याचे संपत्तीचेर आपणे हक्क चलोवचो न्हय, तो अन्याय जाता हें म्हाका कळ्ळें. सेनापतीची उतरां आयकून शेतकाराक खोस जाली. ताणें देवाक आर्गां दीत म्हणलें, देवा धन्या, आज हांव धन्य जालो. म्हज्या हातान तुवें एक बरें काम करून घेतलें. मागीर सेनापतीक पळोवन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हजें शेत कातरून व्हेल्यार जाता, म्हाका कांयच वायट दिसचें ना. सरदारान शेतकांतलें पीक कातरून हाडलें. शेतकाराचें व्हड मन पळोवन सेनापतीन खुशालभरीत जालो आनी ताणें शेतकाराक भांगराची पावनां भेटोवन ताचो भोवमान केलो.